सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुमकां जेजू कृपा दिवं. आयच्या दिसाक आमी किरीत भाशेन तिसरो दीस नोवेनाचो. आयच्या दिसाक आमी बाग्यूस फ्रांसीस शावेराची देखीन उमेदीन आनी मोगान मिसावांक खान मारुया ह्या विशया वयर नियाळटले. आज हे मिसाची मांडावळ सांबाळटात आमची भावा भयणां जी सेंट विन्सेंट पालुती समुदायान रावतात रेजिना मुंदी, तशेंच मारिया इमाकुलादा समुदायांत रावतात रेजिडेन्सी. हे सगळे आमच्या भावा भयणींची देवान भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तांकां अदीक आनी अदीक उमेदीन भरून आपले मिसांव फुडें व्हरूंक ती वावरूंक तांचे खातीर मागतना आमी सगळीं जी क्रिस्ती भावा भयणां आसात पवित्र सभेची ती अदीक आमचो वावर मिसावांचो उमेदीन करूंक जावं आमचे चालींतल्यान आमचे देखींतल्यान आमी तें आपणावंक आनी तशेंच आमी तें अदीक उमेदीन वावरूंक आमकां कृपा आनी बोर मागुया. अशे दिसा किरीत भाशेन मागुया. पालेस्तीन आनी इज्रायल हातूंत झूज चलता तें किरीत भाशेन 4 दिसांची शांती तांणी किरीत भाशेन भाव भयणो केल्या. ही शांती करतात, ट्रूस आमी म्हणटा. ही शांती आनीक थोडे दीस वचूंक आनी ज्या लोकांक बाबा भयणीनो पिडापीड आसा, जो लोक कुश्टवता तांकां बेगीनूच तांचे जिवितांत अदीक आनी अदीक बरेपण मेळूंक, इलाज मेळूंक तांचे खातीर आमी मागतना युक्रेन हांगासर आमची भावा भयणां जी आसात ती मरतात झुजान तांचे खातीर मागुया. मणिपूर आमच्या देशांत आमच्या भावा भयणांक अदीक राख आनी सांबाळ म्हूण तांचोय आमी उगडास करुया. आज पवित्र सभा किरीत भाशेन पवित्र कुर्साचे किरीत भाशेन परब समोर उमता. तर आयच्या दिसाक आमकांय सगळ्यांक त्याच कुर्सा वरवीं आमच्या जिवितांत खुरीस येता तेन्ना आमी जैत व्हरूंक कृपा आनी बोर मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या इश्टानो, जेजून आमकां एक वोट देणे दिलां तें म्हणल्यार कुरीस. पापसाहेब फ्रांसीस कुर्सा विशीं अशें म्हणटा, जेजूचो कुरीस आमी मोगान वेंगताव तेन्ना तो आपल्या बराबर दूख हाडिना पूण संतोश हाडटा, आमच्या सडवेनेचो संतोश. कुरीस जी लोजेची खुनां आसली, जेजून जैताची खुनां करता. भगवंत फ्रांसीस सावेरान आपले मिसांव कुर्साक वेंग मारून सांत फ्रांसीस सावेराच्या नोवेना परबेचो सेवा धर्म 14 सुरू केली तेन्ना हातांत कुरेस घेवन उमेदीन आनी मोगान जेजूच्या मिसावांक खान मारली. पूण आयज पासून जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमच्या देशांत आनी राज्यांत जायत्यो आडखळी आनी पिडापीड भोगत आसात. असल्या वेळार आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक, मिशनऱ्यांक आनी क्रिस्ती भाव भयण्यांक भगवंत फ्रांसीस सावेराच्या देखीन ह्या मिसावांक उमेदीन आनी मोगान खान मारूंक त्याच जेजूची कृपा मागतना आमच्या दर प्रांतांत तरणाट्यां पासून वावुरतेल्या डायसिसीन यूथ सेंटर हाचो वावर उर्बेन फुडें व्हरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया.
आनी बाबा भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवाते देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया. आमी चुकल्या म्हणून आमकां बोगोस म्हूण ह्या वेळार म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगल्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना माग. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen. देवाची तूस देवाची महिमा आमी गावया. महिमा देवा कुसुर्गी महिमा देवा कुसुर्गी महिमा देवा Ani Shanti, Tacha Ishta, Samsari. महिमा देवा कुसुर्गी महिमा देवा स्वर्गेश्वरा देवा स्वर्गीचारा महिमा देवा कुसुर्गी महिमा देवा सुरपुद्वेदा देवा बापा देवा बापा महिमा देवा कुसुर्गी महिमा देवा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तू वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा सोम्या देवा देवाची शिडी देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कर. तू Babacha uzmiat posla आमचे मागणे ऐकून घे. Kita povit Advasandati महिमा देवा कुसुर्गी महिमा देवा Deva Babache Mohi महिमा देवा कुसुर्गी महिमा देवा जेजू ख्रिस्ता एकलो तू महिमा देवा कुसुर्गी महिमा देवा Eklot tu Isu eklos tu महिमा देवा कुसुर्गी महिमा देवा आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा पडलेल्या मनशा कुडाक उबारू
तुझ्या पुताक जमनी तानुबाचो आनी ताणें कुर्साचे व्हडव्हड्यान हिणपोण बोगचे म्हूण उगुणी चाळवायनान मोगान तुवें तारा हायले. हो गुट ओळखून तुजो प्रेमीत मोग आमी वाखणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजुताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवूत चलयता सासणाच्या हा सासना. आमेन. भाग्योत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयमाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्यावून तो खालतो जालो. मोरो पर्यान आनी खुर्सार मोरो पर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाटलांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वर म्हूण सगळे रोचणेन परगडचें. देवाचें उतर हें देवाचे उद्गार. आमचो जबाब जावनी. सर्वेस्पोरान केलां तें कोदींच विसरूं नये. जबाब: सर्वेस्पोरान केलां तें कोदींच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक. म्हजे पोरजे हांव सांगूंक वेतां तें कान दी. ओपाळींनी खबर सांगता. पुर्विल्ली गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापें करता. जबाब: सर्वेस्पोरान केलां तें कोदींच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतलो तेन्ना ती ताका सोदूंक लागतली आनी काळजान थावन ताजेशी परततली. तेन्ना देव आपलें खोडप म्हूण, परमेश्वर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतलो. जबाब: सर्वेस्पोरान केलां तें कोदींच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरतें मात तें तांचें उलोवप, तांच्या ओंटांचीं उतरां फुटकिरीं. ताका दिल्लें उतर काळजांत तीं सांबाळनासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जालीं. जबाब: सर्वेस्पोरान केलां तें कोदींच विसरूं नये. पूण आपले व्हडे कोणवाळायेन तांचें पातोक ताणें भोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चोडोवंक दिलो ना. जबाब: सर्वेस्पोरान केलां तें कोदींच विसरूं नये. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, सोम्या जेजू क्रिस्ता, नोमान वंदन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या खुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. सर्वेस्पराक जय. Soy sorvespora, soy sorvespora, que soy Sorvespo तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू.
जुवावा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तोमा जेसून निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गार तान देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बरोबर कोणूच सोडूंक ना. जसो मोजेसान ओरोण्यांत सोरपाक सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो, खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तोमा मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमचो विशय जावन आसा आमी किरीत भाशेन मोगान आनी उमेदीन मिसावांक खांद मारुया. बाग्यूंत फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान केलें ते भाशेन आमी आमच्या मिसावांक मोगान आनी उमेदीन खांद मारुया. आयच्या दिसाक म्हाका एक घोडणी घोडलेली ताचो ग्रास येता. एका दिसाक असोच हांव खंय वेता आसतना एक माताडो थंयसर आसलो. ते वॉज वन तोकटो. आनी हो तोकटो हांवें गेल्या त्या आयताराक म्हज्या प्रवचनांतूय सांगलेलो, आयज तुमकां हें परतून सांगता. ह्या तोकट्याचेर अशें बरयलेलें आसा, वॉट आय गीव आय हॅव, वॉट आय केप्ट आय लॉस्ट. बाबा बारीकसाणेन ताचेर नियाळ्यार खरें आमच्या जिवितान, कित्याक आमकां जाय तीं उदाहरणां उसलीं मिसावांत जाल्लीं जावं आपल्या जिवितान जेसू खातीर वावुरलेलीं मनशां आमकां दिश्टी पडटात. देखीक मदर ट्रिजा. एका दिसाक ती अशीच बोवाडो मारता आसतना तिका कोणें तरी एका पत्रकारान विचारलें, मदर, तूं इतलो वावर करता, तूं त्या कोडकारांचे गाय धुता, पुसता, तांकां मोलोम लायता, तांकां वेंग मारता, तूं वाटेर आसलेल्या भिकाऱ्यांक घरान हाडून बरे भाशेन तांचें मरण, बरें मरण तांकां दिता, तूं अनाथ भुरग्यांक रस्त्यार डस्टबिनान उडयलेल्या भुरग्यांक हाडटा आनी आपणायता, तुका वीट येना? म्हाका तर हें वावर करून कोणें सांगलेलो जाल्यार, म्हाका 10 लाख पर्यंत सॅलरी दिल्ली जाल्यार हांव करची नासली. मदर ट्रिजा ह्या जर्नलिस्टाक पळयता, आमुर्को हांसो दिता आनी म्हणटा, बाबा म्हज्या, हांव हे सगळे म्हाका पयशे मेवतात, म्हाका सॅलरी मेवतली म्हणून हांव करिना. हांव जेजूच्या मोगा खातीर करता, कित्याक म्हजो वावर जावन आसा दिवपाचो. म्हजो वावर जावन आसा दुसऱ्या पासत मरपाचो. कित्याक त्या क्रिस्तान आपुणूच पयले सुवातेर आपणाक खाली केलो आनी म्हजे पासत लोजेचो तो कुणाकोशी जावन खुर्सार मेलो. He died a shameless death for me. And I'm not worthy to call him my master. Today I know that he is my master. आनी हाका लागून जो वावर ताणें म्हाज्या हातीन दिला, तो वावर हांव दिसपोटींग करता. मोगाड बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत तर आमी पळयत जाल्यार मिसावाचो वावर आमकां दूर दिसाक आमचे सर भोंवती दिसती पडटा. आनी हो मिसावाचो वावर आमी कशे तरेन करचो तें आमकां जायते फावटी आमच्या जिवितानूच न्हय, पूण दुसऱ्याच्या जिवितान आमी तो करूंक पयले सुवातेर आमी सगल्यांनी तो आपणावंक गरजेचो. दुसरे सुवातेर हो मिसावाचो वावर आमी करता आमच्या जिवितान तेन्ना
आमी तो समजूंक गरजेचो. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, हो मिसावांचो वावर आमी करता तेन्ना हो जिवंक आमच्या जिवितांत गरजेचो. असले वेळार एका तरणाट्याचो म्हाका उगडास येता. आपलो 20 वर्सांचो जल्माचो दीस तो संबरताना तो निर्णय करता, आख्खो संवसार हांव बदलतलो. आनी भाऊ भयणीनो, तो म्हणटा आपलेच भितर हो संवसार हांव बदलूंक जाय ते वस्तू हांव करतलो. जेन्ना तो 40 वर्सांचो जाता तेन्ना तो म्हणटा, हांव म्हजो देश बदलूंक आजतान प्रयत्न करतलो. म्हज्या देशा खातीर हांव वावुरतलो. म्हज्या देशांत जे अनीत आसा ताचे पासून हांव झुजतलो आनी हो देश हांव बदलूंक वावुरतलो. जेन्ना तो 60 वर्सांचो जाता तेन्ना भाऊ भयणीनो, आपल्या जल्मा दिसा तो म्हणटा, हांव म्हजो गांव बदलतलो. कित्याक म्हज्यान संवसार बदलूंक जावंक ना, म्हज्यान म्हजो देश बदलूंक जावंक ना, पूण म्हजो गांव हांव बदलतलो. आनी जेन्ना तो 80 वर्सांचे पिरायेर पावता तेन्ना तो निराशी जाता. आपलीच भितर नियाळटा आनी म्हणटा, हांव म्हाकाच बदलतलो. कित्याक हांवें दुसऱ्यांक बदलूंक भाऊ भयणीनो प्रयत्न करचे पयलीं हांव म्हाकाच बदलूंक आजतान वावुरतलो. पूण भाऊ भयणीनो, तेचे दुर्दैवीक ते रातीक तो मरता. जिवितान आमकां अशेंच घडटा. सुरवात आमचे जिवितान पयले सुवातेर आमचे सगळें जावंक गरजेची. बदलप आमचे जिवितान पयले सुवातेर स्वता येवंक गरजेचें. जेन्ना हांव बदलता तेन्ना भाऊ हांव सगळो समाज बदलूंक पावता. जेन्ना हांव बदलता तेन्ना म्हजी सरभोंवती भाऊ भयणीनो संवसार बदलूंक हांव पावता. पूण हांव तर बदलना, म्हजी वाटो तर बदलनात, म्हजी चिंतप तर बदलना, म्हजी वागणूक तर बदलना जाल्यार हांव निराशी जावन कांयच बदलूंक पावना. कित्याक देर इज डीप इनसायड मी an iota of ego which has to go. Deep inside me an iota which has a pride which has to go. बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी सोडून दिता तेन्ना आमी सगळीं बरेपणान उमेदीन मिसावांक वावुरता. आनी आयच्या दिसाक पयलें वाचप किरीत भाशेन आमकां 3 वांटे ह्या वाचपान फिलिपकारांक बरोवन बागेवन पावलो 3 वांटे म्हणटा. पयलो भाग तो म्हणटा, जेजू मनीस जालो आनी ही जेजूची खालतीकायेची तोखणाय करता. जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो देवाची गोड आशेवन ताणें सांबाळूंक ना. ही डीड नॉट टेक आय एम गॉड ना. तो गरज पडल्यार खालतीकाय जालो. खालतीन तो गुलामाचो आकार घेवन दुसरी वस्त ताणें केली, मनशा सारको तो जालो. He became a man. आमचे सारको तो जालो. म्हणटकूच भावा भयणीनो, तो म्हणटा दुसरो भाग, जेजू इतलो खालतो जालो की ताका ताच्याच मरणाक ही खालतीकाय पावयता. तिसरी वस्त तो म्हणटा, जेजूच्या वैभवाची प्रशंसा करता. ह्या पासो स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलेल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू ईश्वर म्हूण सगले रोसणेन परगोडचें. कितें दाखोवड करता बाबा भयणू, की जेजू इतलो खालती आपूण जालो की जेजूची प्रशंसा करूंक आमकां फावो न्ही आसली. कित्याक देव जावन मनीस तो जालो, खुर्साचेर आपले प्राण ताणें सोडलो, मनशाक सोडवून हाडली. हें तुका आनी म्हाका व्हडलें भाग. हें तुका आनी म्हाका भावनो व्हडलें देवान आमकां दिल्लें देणें. आयचे दिसाक शुभ वर्तमानान बागेवन जुवांवच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता कशे परी मोजेस पितूरच्या सर्पाक भावा भयणीन उबो करता. आनी जी कोण ह्या पितूरच्या सर्पाक पळयतात ती भावा भयणीनो देवाचे कास्तींतली वाटवतात. कित्याक इस्रायल वर्सान देवाचेर आड पातक केल्ले. आज आमी जेन्ना कुर्सार मेल्ले जेजूक पळयता, आमी पातकी सोयंब सोडून दिवन आमचें पातक आमी ओळखून घेवन आमकां सोडवून फावो जाता.
ओ जेजू आमकां सगल्यांक भावा भयणीनो ही सोडवून दिता आनी आयच्या दिसा गरज आमी ही सोडवून त्याच खुर्सांतल्यान आमकां घेवंक. म्हणटकूच पाप साहेब जुआं पावल दुसरो आपल्या बरोवपान रेदेमटोरिस ऑमिनीस ह्या दाखल्यान उद्गारता. कुत्सा जाल्ले सोडवणे वरवीं मनशाक स्वाभिमान निश्चितपणी परतून मेळ्ळा आनी संवसारांतल्या ताच्या जिविताक परतून ओर्त दिला. म्हणटकूच हे सगळी आख्खी पवित्र सभा मानून घेता की आमकां सगल्यांक मनीसपणाचो ओर्त परतून मेळ्ळा. गुलामपणान जी कोण आमी जियेताली जेसून आमकां परतून स्वाभिमान दिला. आज बाबा भयणीनो आमी मोगान आमचे मिसांव आनी उमेदीन तें करूंक 3 वस्तू करूंक गरजेच्यो. पयले सुवातेर आमचे मिसांव कितें तें आमी समजून घेवया. जेन्ना हांव म्हजे मिसांव समजून घेता ह्या मिसावांक हांव खरे तरेन खांद मारता. जेन्ना हे मिसांव हांव समजोना जाल्यार म्हणटा म्हाका कित्याक पडला हांव सोडून दिता. म्हज्या सरभोंवती आमच्या समाजान क्रिस्ती बाबा भयण आमी गोंयांत रावता आमकां तें गमना. आमी गोंयच्या भायर गेले म्हणटच आमी पळयता आमी 2%. जेन्ना आमचो क्रिस्ती बाबा भयणी आमकां वेडो घालता तेन्ना आमचे मिसांव आमी जिवंक गरजेचे. दुसरी वस्त बाबा भयणीनो आमचे मिसांव आपणावंक गरजेचे. जेन्ना हे मिसांव जायते फावटी म्हजे भितर एक किट्टी उपजता तेन्ना हांवें जेजूक परगटूंक म्हज्या उतरांनी म्हज्या कुरण्यांनी म्हज्या चालीन म्हजे वागणुकीन हांवें दाखोवंक गरजेचें. पूण हांव कितें करता इंडिफरंट ल्यूकवर्म शेळे मोडाय म्हाका कित्याक पडलां अशें म्हजें धोरण जाता. म्हजें उतर जरी तर हांवें कोणाक सांगलें जेजू आमकां सोडवून दिता जेजू तुका बरेपण हाडटा हें तर हांवें म्हणलें म्हज्या क्रिस्ती भाव हांव भियेतां. भोव करून हालींच्या समाजान आमी भियेता सरकार आमचेर विरोध आड केसी मांडटलो अशें आमकां दिसता. पूण हें मिसांव आपणावंक गरजेचें. तिसरी वस्त भाव भयणो हें मिसांव आमी जिवोवंक गरजेचें. न्हूच बेश्टें सांगलें जायना. म्हजो भाव कोश्टवता तेन्ना ताका पावोवंक गरजेचें. म्हजो भाव वायट रस्त्यार वता तेन्ना ताका देख दिवंक गरजेचें. म्हजो भाव आपलो भावार सोडून भावा भयणो देवाक पाचारिना देव आसा म्हूण ताचे भितर जागोवंक गरजेचें. आजच्या दिसाक बाबा भयणीनो आमी मिसांव कशे तरेन जिवंक पावता. पयले आमचो जबाब मिसांव पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबांत आमी जियेता. ल्हानपण आमची आवय बापूय आमकां भावार्थाची किट्टी आमच्या काळजांत जागयता. आमी दिसपोटी मागणें करता तेन्ना दिसपोटी तेस करता तेन्ना दिसपोटी देवाचें उतर आयकता तेन्ना मिसांवाक आमी वेंग मारता. हे आमी जें कितें शिकता तें आमच्या सरभोंवती आसलेल्या दुसऱ्या भावा भयणांकूय सांगूंक गरजेचें. उमक्या वेळार आमी मागणें करता. आमी जेवता आसतना मागणें करता. आमी सकाळीं उठ्ठा आसतना देवाक आर्गां दिवन मागणें करता. आमी दिसपोटी मिसाक येवन देवाचे दिनवास साठयता. ही समजुणी तर आमी दिली जाल्यार आमची क्रिस्ती भावा भयणो अदीक उमेदीन बरी. आमकांच पयले सुवातेर खबर ना. आमकांच भुरग्याक पळय नाकात. दुसरे आसात ती डिस्टर्ब जातात. आमकांच बाबा भयणीनो आमच्या जिवितान कितें करचें तें आमी नको. उमेदीन गरज आमी आमच्या कुटुंबान हें जिवीत जिवंक. गरज आमी पयले सुवातेर आमचो भावार्थ जो आमकां मेळ्ळा आमच्या कुटुंबान तो दुसऱ्यांक दिवंक वावरूंक. दुसरे सुवातेर आमच्या गांवांत आमकां हो भावार्थ मेळटा कशे तरेन जेन्ना दिसपोटी आमी मिसाक वेता तेन्ना दोतोन म्हणलेली जाता. बाबडीनो कित्याक जाय ती दोतोन जाता आमच्या भावार्थाची आकारणी जाता. तुमी ल्हान आसतना तुमकां दोतोन शिकयताली कसली फॉर्मुला फकत म्हणपाची पूण देव कितले जण कितले आसा देव खंय आसा ह्यो वस्तू आमी शिकल्यात. आतां भाऊ भयण ताच्या उदीक आमकां स्पश्टपणी बारीकसाणेन ही दोतोन शिकयतात. ही दोतोन आमकां उदीक आमचे जिवितान भाऊ भयणीनो उदीक आमकां गोठाय आनी आमचो भावार्थ थीर आनी दिरादीक करता.
आमी खरेंच हे दोतोनीक आमच्या भुरग्यांक धाडूंक तयार आसा काय? आमी खरेंच ही दोतोन करता आसतना आमकां हो भावार्थ आमचो खोलावंक उदीक आमकां जाणवाय मेळटा म्हूण आमी मानून घेता? आमकां विचार करुया. और आर वी जस्ट शॅलो क्रिश्चियन्स? आमकांच खबर ना कितें जाता तें. आमकांच खबर ना आमच्या जिवितांत कितें नवसोन येता ती. आमकांच खबर ना आमच्या गांवांत कितें करपाचें तें. आर वी शॅलो क्रिश्चियन्स? आर वी क्रिश्चियन्स ओन्ली टू हॅव फीस्ट एंड नोविनास? आज बाबा भयणो आमकां विचार करुया. त्या भुरग्याक घेवन मातशें भायर वेचें आवयन, उपकार करून भायर वेचें. उपकार करून भायर वेचें मातशें. आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो जेन्ना आमी आपणायता आमच्या गांवांत, आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी बाबा भयणीनो ह्या दिसांनी उदीक आनी उदीक जेजू आमच्या ह्या गांवांत उदीक आमकां दिरादीक भावार्थान दुसऱ्यांक परगोटूंक आदार दिता तेन्ना आमी बाबा भयणीनो हो दिरादीक भावार्थ आमकां मेळ्ळा तो परगोटूंक वावरुया. शेवटाक बाबा भयणीनो आमचे मिसांव आमच्या समाजांत ओ क्रिस्ती बाबा भयणी आमकां जाय ती मेळटात. ओ क्रिस्ती बाबा भयणी आमकां भेट करतात. आमचे कोचेरीन आमचे बरोबर आमच्या शेजार समाऱ्याक तीं आसात. कितें आमी तांकां दाखोवड करता? कितें आमी तांकां शिकयता? कितें आमी तांचें सगळें उचारता? भियेता काय आमी आमचो बाबार्थ परगोटूंक? आर वी अफ्रेड टू प्रोक्लेम आवरसेल्व्स एज क्रिश्चियन्स? सुरवातेक हांवें म्हणलां, वॉट आय गीव आय हॅव, वॉट आय केप्ट आय लॉस्ट. जरी तर भावार्थ म्हाकाच हांवें दवरलो जाल्यार सगळें सोंपातलें. पूण जरी तर हो भावार्थ म्हज्या उतरा वरवीं हांवें परगोटलो, जरी हो भावार्थ हांवें म्हज्या कोरन्या वरवीं दाखोड केलो जाल्यार म्हजी कोरन्यो, म्हजी भावार्थाची तिरावणी, म्हज्या भावार्थाची दिरादीक गोवाय ही म्हजी भावा भयणां पळोवन आपल्या जिवितांत मानून घेतली. आयच्या दिसाक आमकां करपा मागुया. मोगान आनी उमेदीन हो मिसावांचो वावर आमी करुया. न्हूच मिसावान आसले पाद्री करतले, माद्री करतले अशें न्हय. आमच्या गांवांत, आमच्या समाजांत, आमच्या कुटुंबांत मिसांव आमी करूंक गरजेची. आमची भुरगीं खंय आसात ते आमकां विचार करुया. वॉट टायप ऑफ मिशनरीज आर वी? आमची भुरगीं गेल्यार ट्युशनाक, आमची भुरगीं घरांत आसात लिसांव करतात, आमची भुरगीं टीव्ही पळयतात, आमची भुरगीं मोबायलाचेर आसात. फॉर एवरीथींग दे हॅव टायम एक्सेप्ट फॉर गॉड. हें धोरण आमचें सारकें न्हय. आमच्या ह्या नोवेनाक कोण भागीदारां आसा ती पळयात. तुमी सगळीं जाणटेली, तुमकां गरज देवाची वो तरणाट्यांक गरज देवाची? विचार तुमकां करात. म्हणजे तुमचो भावार्थ खंय पावला तो तुमीच विचार करात. पोलको जाला जाल्यार विचार करात. तिसरी वस्त बाबा भयण, खरेंच हो भावार्थ जेजू सारको तुमी उमेदीन जियेतात जाल्यार तुमकां विचार करात. डू यू लीव दीस? म्हजो चेडो काजर जालो म्हूण हांव ताका सांगूंक सोदिना मिसाक यो नोवेना कर. म्हजी नात्रां आसात, आय हॅव नो टायम, आय कांट इंटरफियर, दे वील शाउट एट मी. आमचें धोरण. Is it that we are shallow Christians, shallow Catholics? Pap Sahib आज आमकां म्हणटा, the family is a cradle of faith. भावार्थाची जावन आसा पायणें. मिसांव तर आमचें वाडटलें, मोगान तर आमी जियेतलीं. गरज आमची तरणाटीं फुडाकार घेवंक. मिसांव तर आमचें दुसऱ्यांक पावतलें. गरज आमच्या तरणाट्यान आपलो भावार्थ जागोवंक. मिसांव तर आमच्या जिवितांत उदीक आनी उदीक दुसऱ्यांक मेळटलें. गरज आमी सगळीं जागृत रावंक. आयच्या दिसाक आमकां करपा मागया. कित्याक बागून फ्रांसीस सावियरान गोंयां येवन आमकां एक क्रिस्तांवपण बाबून जागृत केलें. आसलो आमचे मदें भावार्थ, पूण ही जागृताय बागून फ्रांसीस सावियरान आमकां दिली. आज ह्या भक्ताचो आमी किरीत भाशेन नोवेना करता, आमी करपा मागता. आमकां सायबा जागृत कर. आमकां सायबा जेमलेली आसात ती उदीक आनी उदीक जागोय. आमकां सायबा आमचे मिसांव उमेदीन मोगान व्हरूंक तूं आमकां आदार दी.
तर ह्याच भाग्यवंताक फुडें घालून आमचो कुरीस आयज पवित्र कुर्साची परब आमच्या गोंयांत आमी समरवतात. आमचो कुरीस उदीक उमेदीन व्हरून वॉट आय गीव आय हॅव, वॉट आय केप्ट आय लॉस्ट ही उतरां मनान धरून आमी उदीक आनी उदीक दुसऱ्यांक दिवंक वावरूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. बाबूनो सांगलां ते भाशेन आतां आमी बेटोनीचें दान करतले हांव गरिबां खातीर फकत त्याच सॅक्टरान न्हय खंयच्याय सॅक्टरान हाडूंक जाता दर दिसाक तुमचें दान गरिबां खातीर तुमी मुखार येवन दिवचें आनी उपरांत आमी बेटोनी करतले. उबी रावया. ह्या वेळार आमची थोडी मागणी देवा बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या वावराक उमेदीन आनी मोगान कान मारूंक आनी अदीक करून मागण्यांचो तेंको ह्या वावराक दिवंक त्याच जेजूची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्याक वेंचून काडलेल्या परजेची सेवा निस्वार्थीपणान आनी उदरगतीच्या मनान करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मिसावाच्या वाठारांनी वावर करतल्या पाद्री माद्री आनी लौकीक मिशनरांनी जेजूच्या मिसावाचो वावर करतना कश्टान आडकोळीन काळजीदारपणान आनी मोगान फुडो करूंक बापाचो सांगात तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या दोन प्रांतांत तरणाट्यांची आकारणी करूंक वावुरतल्या डायोसिजन यूथ सेंटर ताचो वावर सुफळ जावंक तशेंच अदीक आनी अदीक तरणाट्यांनी जेजूच्या पावलाक चलूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. क्रिस्ती दर प्रगटाची वावरांत जायत्या गांवांनी क्रिस्ती धर्मा आड पिडापीड दिवपी कांय जोमे आसात. असल्या जोम्याच्या मनशांनी काळीज मन बदलूंक जेजूची ओळख तांकां मेळूंक बापाची कृपा तांचेर मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. थोडो वेळ उगी रावन आमच्या कुटुंबा खातीर मागुया. आमची कुटुंबां विस्कोटल्यांत झगडीं झुजां आसात. आमचीं भुरगीं आमकां आयकोनात. थोडीं लग्न जाल्यांत आपलें जिवीत सारतात. देवान तांचेर उदीक उजवाड घालूंक खरे भक्ती मनान आपलो भावार्थ आनी तीर करूंक उमेदीन मिसावांक आमी सगल्यांनी गोवाय जावंक आमकां कृपा मागतना बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यात. ती खालतीकायेन तुजे लागीं आमी विनवती करता आमकां दी. आमकां ती फावो जाल्यार तुज्या बरेपणान ती मेळूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बेटोने वेल्यार गीत घेवया. C20 पेज नंबर 36. C20. Calvarațio omul papa dedice poro adasata tu sunt mogacol tove toita takare kota igros mata mogal basha doya lutre
म्हज्या भावा भयणीनो मोशेन तुमचे बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या बापा कुसार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुळाक पातकांचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर्व पातकांतली आमकां नितोड कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सोर काडी आनी सोताय आमी तुका आदीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण खुर्साच्या रुखाक करूंक तुवें थारायलें. रुखांतान मरण उपजोलें, रुखांतान जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो. ही तुजी मोगाची येवजण. देखून खुर्सा जैतिवंत जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांची संगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Tataraxo sorvespoto. स्वर्गारी संसार बोल्या तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जो उत्सर्गी तुका. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड पोरगोटुया. तुझ्या कुसाई पुरोक्षी पोपरा कोरे. तुमे नाका सोरोरी सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडे रगो सोतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमचे गुवडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची ही विधी भोंवतणी एकठांय जालेल्याची दया करून आमी मागता. किरीत भाशेन आज आमची भयण पासियेस मास्कारेनेस आपलो जल्माचो दीस समरवता. किरीत भाशेन तिचे खातीर आमी मागता. देवान तिका बरे भलायकीन राखवान सांबाळूं म्हूण तिचे खातीर मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो पुती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून तांसूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोद्वेदार बापा सुरबंधून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. उमेदीन आनी मोगान मिसांव फुडें व्हरते जाल्यार आमी दर दिसाक आमच्या कुटुंबान आमच्या गांवांत आनी आमच्या समाजांत हें मिसांव जीवंक गरजेचें. तर जेसून आमकां मागणें शिकयलां. आमच्या दुस्मानाक पयले सुवातेर आमी बोगसूंक गरजेचें. आमचो कुरीस आमी व्हरूंक तयार आसूंक गरजेचें. आनी कुर्सा वरवीं आमी आमचें जैत आनी दुसऱ्यांकूय जैत हाडूंक वावरूंक दर दिसाक जेसू आमकां शिकयता जाल्यार जेसून शिकयलेलें मागणें सगळीं बरोबर हात जोडून आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारीक पडूं दिवं नाका पूण वायट सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां दिवा दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान वतरेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक आसुकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोमतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमा तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्यास माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी वस्तो जेसू दिसपोटी आमकां दिवूंक आपयता न्हय आमचे सवें दवरूंक पूण उमेदीन आमी हो वावर मोगान दुसऱ्यांक विस्तारूंक आमकां तो मागता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या जन्माचे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या एका चित्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
세상에 다시 Jesus sorbonara Toplik so shesane Toshe amituka Nenar mon shamshikno Bukilolang chelbon Tanelolang tivo Pinevon takilas Gorgelon taukadat Dugi salang busbo Uda kalsan kavo Tukam shigoros Tukam shigoros Jesus sorbonara Tuklik so shesade Toshe amituka Tukam shigoros Jesus sorbonara Tuklik so shesane Toshe amituka उबी रावया प्रार्थुया सोम्या जेजू क्रिस्ता खुसार उमकोळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें आनी तुज्या कुर्सातान उपजतल्या देवीक जिवान आमकां भरलें तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं काल्तिकायेन मागता जेजू जो जियेतान रासूत चलयता सासणाच्या सासणां खेरीत भाशेन होच सयेक घेवन
रेजिडेन्सी आसलेल्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांक आमी किरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. ती बाबा भयणीं जनरल क्लिनीक आसतना रेजिडेन्सी सगळीं आयलीं. पालोटी होम 3 जाणांच मनशां आयज आयिल्लीं. हांव नको कितें जालां तें, पूण तुमी तुमचेर नियाळ करचो, कित्याक पुवी सोबात तुमी आनी फिरगोज तुमची. म्हणटच इट्स नॉट नेसेसरी दॅट ओन्ली यू गीव मनी, बट इट्स नेसेसरी that you take part in every activity that happens in the church. होच म्हजो तुमकां उलो की जेन्ना आमी फिरगोचेन वावर करता तेन्ना सगळीं बरोबर मेळून वावर करुया, कित्याक उमेदीन आनी मोगान आमचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां आदार मेळटा. आमच्या इगोर्जीन पळयलां आसतलें जायतें डेकोरेशन आमी केलां. फूल ना पाकळी तुमी कोचेरींत आमच्या क्लार्का लागीं हाडून दिवची म्हूण आमी मागता. तुमचो सयेग आमी आवडयता. ह्या दिसांनी बाबा भयणीनो आमी भेटवणीच्या वेळार गरिबां खातीर दानां भेटयता. हीं दानां सगळ्या गरिबांक उपरांत निमाण्या दिसाक न्हय पूण परब जाल्या उपरांत आमी ती वांटतले. म्हणटच डोंट गीव पॅरिशेबल आयटम्स. जे वस्तू उरतात त्योच मातशे दियात. जावं ती साकर, तांदूळ, दाळ, तेल असल्यो उरतात त्यो. नॉट समथींग वीच इज पॅरिशेबल लायक वेजिटेबल्स एंड फ्रुट्स. म्हणटकूच तुमी उमेदीन दियात. इट्स नॉट नेसेसरी दॅट ओन्ली दॅट सेक्टर हॅज टू गीव. एनीबडी कॅन गीव ऑन एनी डे. पळोवन आमी भुरग्यांक मिसाक घेवन येतात. बरें वस्त भुरग्यांक, ल्हान भुरग्यांक तुमकां सांगलां आदले भाशेन परतून सांगता. हो कॉरिडोर भुरग्यांक दवरलेलो आसा. आख्खो कॉरिडोर थंयसर आमी कोदिल्यो घातलेल्यो आसात, फॅन सुद्दां घातल्यात. भुरग्यांक तुमी घेवन येतात तेन्ना मातशे सायडीन कॉरिडोरान तुमी बसचें म्हूण मागता. सर्वीस पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार.
जोय भोगता तूं सासणाचोय दिवोन केलो जोय दिवोन आमचो देव जोय जोय जेजू जोय जेजू जोय जोय दिवोन आमचो देव जोय जोय जेजू जोय जेजू जोय आमचे सारकेल्या सोयबान तारण्या जेजूचो सोडवणाराच्या बोलान भोगतोय पातकाचे जिखलो जोय दिवोन आमचो देव जोय जोय जेजू जोय जेजू जोय जोय दिवोन आमचो देव जोय जोय जेजू जोय जेजू जोय आमची प्रसंगी तिथून पावी सर्वशीष केला आत्मीया आपोतीच्या लोकांची सूची बनवून प्रतिसाद तुम्ही काढू आणि त्याचे पूर्वी देशाच्या लोकांना तुझी भूमी सगळी विकून घेतली याच आमच्या समुद्राची लोकांचे काळाच्या दिवशी आहे आमची प्रार्थना असो आणि त्याचे प्रमाण होत्या भविष्यतेच्या पुण्याची सौख्य वाटत तुका याला संतोष या विभागाला ख्रिस्तांच्या सुन्यावरी देवाचा संसोनाची U20, page 240. U20. San Francisco